मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा सांखळेत चर्चा केले उपरांत फोंडेचो भाजप फुडारी विश्वनाथ दळवीन पोटवेंचणुकेच्या उमेदवारीचो दावो फाटीं घेतला। फोंडे भाजपचो उमेदवार रितेश नायकाक व्हड मतांनी वेंचून हाडटले अशें विश्वनाथ दळवी सांगता। आपूण आनी आपले कार्यकर्ते रितेशा वांगडा रावन पक्षाचो प्रचार करतले, रितेशाक तेंको दितले अशेंय विश्वनाथ दळवीन सांगले। मजगतीं विश्वनाथ दळवीन रितेशाक पुराय तेंको दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी तांणीय सांगलें तुमी मुख्यमंत्री आयल्या बरोबर मुख्यमंत्रीक मेळा आनी निर्णय म्हणजे आनी तुमी प्रेसाक सांगा। त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री ते बिरेस्तारा जाले, मागीर मुख्यमंत्री पुण्यान उरले आनी ते येवंक शकले ना, ते राती आयल्या आनी ताच्या नंतर आयज ताची भेट घेवन आमी अशें सांगलां की म्हणजे आमी पक्षाचे कार्यकर्ते की देश प्रथम पक्ष द्वितीय आणि तृतीय स्वयं म्हणजे आपण तिसरो ह्याच धर्तीर आमी काम करता। हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून मुळान आमी कितलींशीं वर्सां जालीं म्हणजे कालूय जेन्ना फाटीं पयलीं आमी तुमकां सांगिल्लें की आयज आमी ह्या स्तरार आयला ह्या भारतीय जनता पार्टी मुळेच आयला, पूण त्या दिसा हांवें केन्नाच अशें सांगूं ना की हांव अपक्ष रावतलो आनी कितें म्हणून आमी आमच्या अध्यक्षान आमकां सांगल्या नंतर फक्त एकूच आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मागीर आमी लोकांक फुडें वचचें अशें म्हणून आमचें ठरयिल्लें। आनी मुख्यमंत्रीक मेळ्ळ्या नंतर आमी आमचे सगळे जो प्रश्न आसा सगळे प्रश्नाची उत्तर आमकां मेळिल्लीं आसा आनी आमी फूल फ्लॅज फाल्यांच्यान पक्षाच्या कामाक लागतले। ज्या येणाऱ्या इलेक्शनाक म्हाका खात्री आसा की फोंडा मतदारसंघाच्यान दुसऱ्यांदा भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार निवडून येतलो आनी कमळ परतून ह्या मतदारसंघात फुलतले। हांव गोंयांत नाशिल्लो आनी जेन्ना हांव गोंयांत येतकूर म्हाका कळ्ळें की डिक्लेअर जाल्या आनी मागीर हांव जेन्ना आयला तेन्ना सगळे जाण आमगेले हितचिंतक फ्रेंड सर्कल आनी आमचे बरे मागपी जेंचो तुजे कडेन मोग आसता ते सदांच म्हणजे कितेंय जालें की इन्स्टंट लोक येता धांवत, त्या प्रमाणे ते सगळे जाण आयले म्हणजे कोणें तांकां आपयली मिटींग घेतली हातूंतलो भाग ना। पूर्ण पाठिंबा भारतीय जनता पक्षाक आसा आनी फुडें आसतलो। भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा रितेश नायक, मागीर तुमकां नांवूय जाल्यार हांव सांगलें भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक, ताका पूर्ण पाठिंबा म्हजो आनी आमी सगळे म्हणजे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसा आनी म्हागेले वैयक्तीक जे हितचिंतक आसा आमचे सपोर्टर आसा तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट ताच्या फाटल्यान आसतलो। अपूर्व भारतीय जनता पार्टीचो आमचो कार्यकर्तो म्हाजो बरो मित्र ताणें कालूच ऑलरेडी डिक्लेअर केला की आपलो पूर्ण सपोर्ट हो भारतीय जनता पार्टीन डिक्लेअर केल्ल्या कॅन्डिडेट बाबा रितेश नायका आसतलो। इलेक्शन जिखोवपा खातीर पूर्ण आपली ताकद सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बरोबर तो लायतलो। कार्यकर्त्यांची मागणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ऑलरेडी,